दूधसागर ते कॅसल रॉक मजगतचे करंजाळ रेल्वे स्टेशनाच्यो ब्रागांजा घाटांत दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या मार्गार पालसण कोसळिल्ल्यान ह्या मार्गावयली रेल्वे सेवा 6 दिसां उपरांत सुरू जाली। कोसळिल्ली पालसण कुशीक काडली आनी ट्रॅकाची चांचणी लेगीत केली। पालसण कोसळ्ळे उपरांत विभागांतल्या कॅसल रॉक आनी करंजाळ स्टेशनां मजगतीं रेल्वे सेवा रद्द केल्या। रेल्वे मार्ग आनी सेवा परतून सुरू दवरपा खातीर झुजा पावण्यार यत्न चालू आसले तरी सध्या परस चड बोगदो बंद जातलो।